आज ग्लोबल कोंकणी फोरम जे रोमी लिपी खातीर कोंकणी रोमी लिपी फुडें व्हरपाक एक मोहीम तांणी चलयल्या तें म्हाजें बरें दिसलें. हांव एक सारको रक्तान कोंकणीवादी, सो म्हाका दिसता की गोंयांत कोंकणी मनशान एकवट आसूंक जाय आनी कोंकणी जिती उरपा खातीर जो कोण एफर्ट करता तो देवनागरींतल्यान करूं किंवा रोमी लिपींतल्यान करूं ताका आदार करूंकूच जाय. कित्याक कोंकणी भास म्हणटा ती आमची अस्मिताय. आज आमी गोंयकार कित्याक आमी कोंकणी उलोवंक शकतात आनी कोंकणीच भास आमकां एक आमची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी राखता आनी ताजे खातीर आमकां स्टेटहूड मेळिल्लें आहा. हें एक जालें. दुसरें स्लोगन रोमी जाय काय कदेल जाय हें न्ही, रोमी जाय काय बीजेपी जाय हें म्हाका दिसता फुडें स्लोगन जातलोच. पूण ताजे पयलीं जे कितें खंयची दारां खटखटोवपाक जाय इन्क्लुडींग लेजिस्लेटीव मेकॅनिझम्स रिक्वायर्ड ती करूंक जाय. ताजेर विचार करून जावंक जाय. विचार करून म्हणल्यार जे तांणी खूब एव्हेन्यूज पळयल्या इन्क्लुडींग मायनॉरिटी अफेर्स, लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज म्हणटा कमिशन ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज एंड अमेंडिंग द एक्ट. हातून कार्लोस फेरेरा तांकां पयलीं ताणें हें दाखयलेलें आहा, इंट्रस्ट दाखयल्लो आहा. तो एक सिनियर कावन्सील आनी म्हाका दिसता ताणें ताजेर बरो विचार केला आसतलो. आमी वी वील सर्टनली एज अ पार्टी एंड जस्ट कोऑपरेट विथ दीस, बट वी वील सी टू इट दॅट कोंकणीवादीज कॅनॉट बी डिवायडेड. वी हॅव टू फायट दीस गव्हर्मेंट वीच इज एंटी कोंकणी. म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा की हो सरकार कोंकणीच्या विरोधान आहा. कोंकणी रिक्वायरमेंट सगळ्या कडेन डायल्यूट करता. युनिवर्सिटीन कोंकणी नॉलेज ऑफ कोंकणी नॉट एसेन्शियल हें सरकार करता. सरकार एंटी कोंकणी सरकार. जो सरकार तेन्ना आशिल्लो जो कोंकणीक स्थान दिनाशिल्लो ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून ताजे परस फास्ट सरकार हो आहा की स्थान दिवन पसून ताका रिकॉग्निशन दिना आनी ताजे खातीर आमी कोंकणीवादी डिवायड जावंक जायना. पूण रोमी लिपींतल्यान कोंकणी जिती उरल्या आनी ती कोंकणी जिती उरूंकूच जाय आनी ताका स्थान मेळपाक जाय तें मेळूंक जाय. तें कशें मेळप तो एक लॉंग हें आहा आनी ताका एक डायवर्स फॉर्मुला आहा. तो बऱ्या भशेन बसून आमी वील वर्क इट आउट विथ ऑल अदर पार्टीज.